येवकार हांव समृता कणगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. राज्यातल्या सगळ्या हुतात्म्या स्मारकांची जातली पुनर्बांधणी. पत्रादेवी जाल्ल्या स्वातंत्र्य दिसाच्या कार्यावळीत मुख्यमंत्र्याचे आश्वासन. थळाव्या बरोबर नवनिर्वाचित पंच सदस्यांनी वेल्सांव डबल ट्रॅकिंगा खातीर सर्वेचे काम करपी अधिकाऱ्यांक आडायले. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. पत्रादेवी पोळे चेकपोस्ट कॅसल रॉक हांगा आशिल्ल्या गोंयच्या हुतात्म्यांच्या सगळ्या स्मारकांचे वेगळेच नवनिर्माणाचे काम सुरू जातले. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें आयज जाल्ल्या स्वातंत्र्यताय दिसाच्या कार्यावळीत सांगले. सरकार हो उपक्रम वेगळेच हातात घेतले अशें आश्वासन ताणें दिलें. तशेंच 2 मुखेल आनी खाशेले प्रकल्प मोपो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आनी स्वातंत्र्य संघर्षाचे प्रतीक जावन रावपी हुतात्मा स्मारकाचे उक्तावण जातले अशें तांणी सांगलें. आम्ही कामात सुरुवात केल्या ते पुराय वर्षभर म्हणजे ज्या पेडण्या तालुक्यात आम्ही वीरांची भूमी म्हणपाक कांय हरकत ना, कारण मुळात गोंय स्वतंत्र करता आसतना म्हणजे खऱ्या अर्थात जर ती वीरभूमी खंयची आसत जाल्यार ती पेडण्या भूमी आसा. म्हणजे 30 पेक्षा चड जर स्वतंत्र सैनीक धारातीर्थ खंय पडले आसत जाल्यार ते ह्या पेडण्या भूमींतल्यान पडले. ते आमी कदापि विसरूंक शकना. त्या खातीर ज्या पद्दतीचो कर्नल बेनीपाल सिंग हांचो पुतळो त्या शाळेत आसा त्याच धर्तीचेर आमी म्हटलां की गोंयांतल्या प्रत्येक शाळेत त्या तालुक्यातले त्या वीर सुपुत्राचें नांव जे आसा हे त्या शाळेक दिले वयतले की तांकां मानवंदना आसा. ह्या राष्ट्राची उदरगत करून नवो भारत करपाची तांक तरणाट्यांच्या हातात आसा अशें ह्या कार्यावळीत उलयतना मुख्यमंत्र्यान सांगलें. मुख्यमंत्र्यान येतना हुतात्म्यांक श्रद्धांजली दिवपा खातीर फुलांची माळ घातली. बालभवन केंद्राच्या विद्यार्थ्यांनी देशभक्तीची गितां लेगीत सादर केली. किंवा जावं ते पोळ्या चेकपोस्टाचेर आसतले, जावं ते आमच्या कॅसरलॉक हांगासर आसतले, ज्या ज्या जाग्यार सत्याग्रहात म्हणजे आमी म्हणटा की धारातीर्थ पडले वीरगती प्राप्त जाल्ले स्वतंत्र सैनिकाचे स्मारक हे खंयसरूच हे उरचें ना. तर पुराय ते जे आसा हेका परत एकदा रिनोवेट करपाचें काम हे सरकारान थारायलां. म्हाका खबर आहा ज्या जागेचेर आमी फुलां अर्पण केली कदाचित डिस्प्युटा खातीर ही जागा कितलीशींच वर्सां उरल्या आसतली, पण हे पवित्र स्थळ जे आसा एक ते परत एकदा ताका मानवंदना दिता आसतना ते सरकाराच्या वतीन ताका कंपाऊंड केलो वतलो आनी पवित्र स्थळ हे परत एकदा पवित्र स्थान राखून दवरपाचें काम हे सरकार करतले. ह्या खातीर आज हांव वचनबद्ध जाता. इंडिया स्ट्रगल मुवमेंटात जे 5 आपले संकल्प केल्या विच इज इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल आमकां सदोदीत याद उरपाक जाय इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल मुवमेंटाची. म्हणून तेच्यांनी 5 संकल्प केल्या. एक इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, दुसरो आयडियाज @75, तिसरो रिजॉल्व @75, चौथे एक्शन @75 आणि 5वे अचिव्हमेंट @75. म्हणून हांवें म्हटलां कदाचित म्हणजे हांगासर आशिल्ले सगळे जाण की देशाची 100वी मनयता आसतना आसतलेच अशें ना, बट भुरगीं सगळीं जाणां आसतलीं. कदाचित आमचे जाणटेले हे कदाचित 100वी सेलेब्रेशन करपाक आसतना आमच्या सारकेले तरणाटे आसतले, बट तेद्या वेळारचे भुरगे जे आसतले. म्हणून आज प्रत्येक भुरग्यान संकल्प करपाचो गरज आसा. आझादी के अमृत महोत्सव मनयता आसतना म्हाज्यो आयडियाज @75 कितें आसतल्यो ज्यो हांव फुडल्या 25 वर्सांक पुराय करतल्यो. माझे रिजॉल्युशन्स @75 कितें आसतले, म्हाज्यो 75 आयडिया आसतल्यो, म्हाजे 75 अचिव्हमेंट आसतले, म्हाजे 75 रेजोल्युशन आसतले आनी म्हाज्यो 75 एक्शन्स आसतल्यो. ह्यो आमी बरोवन काडपाची गरज आसा. सगळ्या भुरग्यांक म्हणजे स्कुला पासून कॉलेजी पर्यंतल्या भुरग्यांनी 75 आयडिया, 75 अचिव्हमेंट, 75 एक्शन्स ह्यो बरोवन काडपाच्यो गरज आसा आनी फुडल्या 25 वर्सांक ह्यो पुराय करपाच्यो गरज आसा. गोवा 365 खातीर पत्रादेवीच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सोनसडो कोयर प्रकल्पाचो प्रस्न सुटावो जावंक नाशिल्ल्यान PWD मंत्री निलेश काब्राल हाणें आदल्या आमदाराचेर फारपेट केला. गोंयांत फाटले 10 वर्सां भाजपा सत्तेर आसा आनी राज्यांत स्वच्छ भारत अभियाना सारकिल्ल्या राष्ट्रीय कार्यावळी चलतात. पूण राज्यांत कोयर वेवस्थापनाची वायट स्थिती वयल्यान आमदार निलेश काब्रालान फाटल्या आमदाराचेर खर टिका केल्या. आदल्या आमदाराचेर आपल्या कार्यकाळात सुदारणा हाडपाक अपयश आयला असो आरोप काब्रालान केलो. पूण फक्त कोणाक दोश दिवन समस्या सुटावी जावची ना अशेंच फुडें तो म्हणटा. फुडें खंयचो आमदार जिखपाचो आसा हाचो विचार करचो न्हय. ताचे बदलाक तुमी तुमचो 5 वर्सांचो कार्यकाळ विशीं विचार करचो आनी कामां करची, काब्रालान म्हटलां. आनी परतून एक फावट सरकार ह्या प्रश्नाचेर ठोस उपाय सोडून काडटले अशें आश्वासन दिलां. ऐकात. I am just one of the MLAs of the state, but in
the past, the MLAs of this constituency are there for such a long time, and they could not find a solution to this problem. I'm very sorry to say. Just blaming somebody is not going to be a solution. I have found solution in my constituency. I think we have active members. We have to take a stand. You cannot just shy away from stands. We should not think about the next MLA who is going to be. You should bother that 5 years is given to you and you have to work. Whether you get re-elected or don't get re-elected is not a concern. I think they have failed in what they have done. They have not found solutions. Goa should be garbage. It includes Margao, Patwada and all these areas where we talk about Salset, especially heartland. But we all know that Salset is the heartland of South Goa. And we should find solutions together now if we were not done in the past. And now being a responsible minister of the government, my wholehearted support will be there for them and we will work out a solution. So when I make a statement about garbage, it is the people's movement which has to be there. It is not only me as a political figure. I know that there are some problems here and there where you have non-collection. I always wanted to be part of the system, but unfortunately responsibilities were not given. But I will always work with the Honourable Minister who is responsible, because ultimately we as a whole should find this solution problem, because Goa is beautiful by ourselves. And I feel this is one of the problems what we are facing, garbage. And collection, now the new panchayat body is coming into force. I think we will have to find a mechanism where they put their focus on collection of garbage, on door-to garbage from every panchayat. GOA365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तयेकार. नव्यान वेचून आयिल्ल्या पंचा सयत थळाव्या लोकांनी सोमारा वेळसावात चलिल्ले डबल ट्रॅकिंगाचे काम करपाक रेल्वे अधिकाऱ्यांक आडयले. साश्टींतल्या रेल्वे मार्गा कडेन आशिल्ल्या जायत्या गांवांनी डबल ट्रॅकिंग हो संवेदनशील प्रश्न जावन रावला. आमचे कडेन सगळ्यो परवानगी आसात अशें रेल्वे अधिकाऱ्यान सांगलां आसलें तरी डबल ट्रॅकिंग काम करपा खातीर रेल्वे अधिकारी खाजगी मालमत्तेत अतिक्रमण करतात अशें गांवचे लोक म्हणटात. आयकात. Today being an Independence Day, it is very sad to see that the RVNL is doing survey in our private properties, and we have to rush after them and tell them to go away from here. It's very sad, and I have pity on all the people staying along the tracks. आयज इंडिपेंडन्स डे आनी तशेंच आमचे गांवचे फेस्त, सो आयज RVNL येयलोले सर्वे काडपाक आनी आमगे लोक आहा तो तेज फाटल्यान गेलोलो विचारपाक. सो ते तेज तोंड फकत बंद दवरून आसलोले एंड आमगे मेन ऑब्जेक्टीव आहलो इलेक्शना कंटेस्ट करपाक की आमकां डबल ट्रॅकिंग नाक म्हण. सो बिकॉज इट इज तें हें जाता आमगे गांवच्या लोकां आनी हेल्था एनवायरमेंट ऑल्सो स्पॉयल जाता. सो तेका लागून आनी जायते पार्टी क्रॉस जाता आसतना पासून दिसती पडटा कोल पडटा हें जाता. सो पोल्युशन चड जाता. सो वी आर अगेन्स्ट इट दॅट वी डोंट वॉन्ट द डबल ट्रॅकिंग हियर. सो आमी तेका सर्वे करपा दिवना आनी आमी विचारलो म्हणटरी ते गेले रोकडे. सो वी वॉन्ट टू नो वाय दे वर हियर. आयज 75 years ऑफ इंडिपेंडन्स आसा आनी गोंयचे लोक आनी गोंयचो सरकार आनी गोंयचे डिपार्टमेंट आयज इंडिपेंडन्स डे सेलिब्रेट करता. पूण आमचे गांवान जे RVNLचे लोक आमचे गांवांनी आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टी येवन ट्रान्सपर्स करून चोरयेंनी सर्वे करताले. आतां हे RVNL कोणाक खंयचे लोक हे कोण एंटी नॅशनल हांकां इंडिपेंडन्स डे लागना आनी जो इन्सल्ट पळय केला आयज स्पेशली ऑन दीस प्रेस्टिशियस डे हे लॉस तांकां. आनी हांव सरकाराक स्पेशली कलेक्टराक सांगपाक सोदता की जे पळय इलिगलिटीज पळय चलता हेजेर ताबडतोब एक्शन घे, नाजाल्यार दुसरे पाटी आमचे प्रायवेट प्रॉपर्टीन हे RVNLचे लोक आयले जाल्यार आमी गांवचे लोक हांकां उखलून मारतले म्हूण हांव पोलीस हे डिपार्टमेंटाक आनी सरकाराक सांगता. कित्याक हे चड जालेलें आसा. प्रायवेट प्रॉपर्टीन येवपाक हांकां कांयच रायट ना. हे दीस इज अ क्रिमिनल एक्ट एंड इट इज इन वायलेशन ऑफ our Indian Penal Code. We as the villagers want to know why time and again these people are coming without intimating the panchayat. We have a local body, and the local body which now will be formed in a week's time is consists of the persons who have been elected by the villagers who are against double tracking from the Goa365 court team. So despite knowing that there is
opposition to double tracking out here, still they are coming to our areas and trespassing into private properties which are not even under the acquisition at the moment. So we want to send a clear message from Goinsa court. Please keep off our land. GOA365 खातीर वेलसांवच्यान हिरू महाले. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसो. विसो उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. आयज भारताचो 75वा स्वातंत्र्य दीस. त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या फाटभुंयेर गोंयांत वेगवेगळ्यो सांस्कृतीक कार्यावळी तरणाट्या भुरग्यांनी घडोवन हाडल्यो. भारताचो 75वा स्वातंत्र्य दीस त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या आझादी का अमृत महोत्सवाच्या फाटभुंयेर गोंयांत वेगवेगळ्या वाठारांनी कार्यावळी जाल्यो. प्राउड इंडियन्स ग्रुप आनी स्वरांगण संगीत विद्यालया हांणी पयली अखिल गोंय गायन सर्त घडोवन हाडली. पळोवया कांय उमेदीचे खीण. जाल्यार अखिल गोमंतक मराठा रजक समाजान परवरी वाठारांत खाशेली भजन गायन कार्यावळ घडोवन हाडली. तशेंच तरणाट्या भुरग्यांचो भोवमान लेगीत केलो. ते भायर तरणाट्यांक करियरचें मार्गदर्शन दिलें आनी लोकांनी महापुजेचोय लाव घेतलो. पळयात. I'm not an engineer, not an architect, but we are making houses which I think most of the people in the country desire to buy. So that has happened over a period of almost last 25 years. I built my business over a period of 25 years. But interestingly, the gentleman who actually did a talk just before me, the career guidance, he gave a fabulous a roadmap for all of you. GOA365 खातीर प्रहर सावड्डेकार आनी परवंडेच्यान शिवानी सांगेलकार. येता ते सप्तकांत पावस मातसो सुसेग घेवपाची शक्यताय आसा. आयज अचकीत पडिल्ल्या पावसाक लागून जायत्या वाठारांनी स्वतंत्र दिसाचो उत्सव भंग जाल्लो आसलो तरी फुडले 5 दीस वातावरण सुकें उरतलें. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियसाच्या लागसार आसतलें. गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेर 40 ते 50 किलोमिटराच्या नेटान वारे घोळपाचे आशिल्ल्यान बोटकारांक दर्यान वचपाची शिटकावणी दिल्या. तशेंच थळाव्या लोकांक आयज दर्यादेगे वयल्या वाठारांनी चड ल्हारां तयार जाल्ल्यान न वचपाची शिटकावणी दिल्या. 19 तारखे मेरेन राज्यांत हलक्या पावसाचो अदमास. चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 31 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 17 तारखे मेरेन नुस्तेकारांक शिटकावणी. ब्युरो रिपोर्ट GOA365. GOA365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक GOA365 मोग आसचो.